अकुशल श्रेणीतल्या कामगारांक दिसाक किमान वेतन 600 रुपया, अर्धकुशल श्रेणीतल्या कामगारांक दिसाक किमान वेतन 650 रुपया, कुशल श्रेणीतल्या कामगारांक दिसाक किमान वेतन 700 रुपया आणि अत्यंत कुशल कामगारांक दिसाक किमान वेतन 750 रुपया दिवचे अशी मागणी अखिल भारतीय कामगार संघटना काँग्रेस आणि मंडळ कामगार संघांनी केला। सगळ्या ट्रेड युनियनांनी एक डिमांड केला की अकुशल कामगारांक कमीत कमी एका दिसवाडो म्हणून 600 रुपया आसपाक जाय। जे सेमी स्किल्ड आहा तांकां 50 रुपया मायस म्हळ्यार 650, स्किल्ड आहा ताका कमीच म्हळ्यार 700 आणि हायली स्किल्डाक 750 750 ते सुद्धा मिनिमम वेजेस जानेवारी 2015 लिंक जावपाक जाय। जानेवारी 2015 जी म्हारगाय जाला ताका सेपरेट कॅल्क्युलेट जावपाक जाय आणि हे मिनिमम वेजेस रिवाइज करता आसतना ह्या फावटी सरकारान तो वी शुड बी लिंक्ड अप विथ द इन्क्रीज इन द कॉस्ट ऑफ लिव्हिंग। 7व्या वेतनाप्रमाण अकुशल सरकारी कर्मचाऱ्यांक किमान वेतन 18,000 आसा जाल्यार हेर कामगारांकय दिसाक किमान वेतन 600 आसूंक जाय अशें फोन्सेकान मागला। 7th पे कमिशनान ह्या फावटी मिनिमम वेजेस फिक्स केल्यात फॉर अकुशल कामगारांक। फ्रॉम 1st जानेवारी 2016 ह्यो मिनिमम पगार 18,000 रुपया म्हयन्याक अकुशल कामगारांक। पंतप्रधान नरेंद्र मोदीन अकुशल कामगारांक किमान वेतन 15,000 दिवंक जाय अशें जाहीर केल्या। मात गोयचे मुखेलमंत्री आणि गोयचे कामगार मंत्री आवेर्तानो फुर्तादो ह्या विशीं कांयच लक्ष घालना अशें फोन्सेका म्हणटा। हांव लक्ष्मीकांत पार्सेकर बाबा विचारूंक सोदता की बाब नरेंद्र मोदी फिरंगी ह्या तुमच्या पार्टीचो बीजेपीचो तुमचो आमचो पंतप्रधान बाब नरेंद्र मोदी सांगता कमीच म्हणल्यार 15,000 रुपया पगार आसपाक जाय अकुशल कामगारांक। आणि बाब लक्ष्मीकांत पार्सेकर बाब आवेर्तानो फुर्तादो जो लेबर मिनिस्टर आमचो आसा मानेस्त बरो मनीस जायत पण तो सुद्धा कसलेच एफर्ट घेयना की मिनिमम वेजेस सारके फिक्स करपाक जाय म्हणून। जर गोय सरकार किमान वेतना विशीं कांयच निर्णय घेना जाल्यार रस्त्यार देवपाची शिटकावणी फोन्सेकान दिल्या। प्रमाणे चेंज करिना जाल्यार वी विल हॅव टू फायट बोथ ऑन द रोड एंड एवरीवेयर इन ऑल फोरम्स आवर स्ट्रगल विल हॅव टू कंटिन्यू। आरडीएक्स खातीर पणजेच्यान यशवंत परब।